Tangi kamu nan sedih bukti sumya tu kawan dita bawa bunyilah nang budang maya mogan serik hutang tergam belita bedita belita sumya tuji jiwa bumukaci tuji tu yikurci bhakti murti amci bulita sumya tuji jiwa bumukaci tuji tu yikurci bhakti murti amci. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेसू ख्रिस्ताची कृपा देव सोमोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सर्गींचे राज जोडीचे जाल्यार हांवें कितें करचें हे सवाल घेवन जेजू सरशी एकलो शास्त्री आयच्या वांजलांत येता. हांव चिंता आमचे हर एकल्याचे सवाल हिंच जावंक जाय. हर एक निर्धार हांवें घेता आसतना सर्गींचे राज जोडूंक हो निर्धार हे विंचोवन म्हाका आदाराची जाता गे. हे मिसाच्या बलिदानाक आमी आयल्या जाल्यार तोच एक उद्देश घेवन कित्याक हांगसर जेजू ताच्या उतरान सर्गींचे राज कशें जोडूंक जाय म्हूण आमकां शिकयता आनी ताका जाय ती सकत आनी त्राण आनी आदार ह्या येवकरिस्ता वरवीं ताच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं आमकां दिता. हें भाग आमा सुमेस्तांक फावो जावन मागतना आमचें उणेपण अस्कतकाय वळखून घेवया. आदारलेल्या पथका खातीर सुमेलाकचें बोगसाने मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पत्की सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुजगुणी वसरून सांगता मनान चिंतून तणान विसरून वायट धरून आनी बरें सडून आमी जायतीं पथकां केल्या. होमसो अपराध होमसो अपराध होमसो बोड अपराध ह्या पसून घेवन सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista kakutka Krista kakutka Somia kakutka Somia kakutka. प्रार्थुया. जे कोणें हे मिसाचें बलिदान भेटयलां तांच्या तशें आमच्या जण एकल्याच्या ते सोंपसोतू ह्या वेळार मागया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जे ताणें रासवट चलयता ससनाच्या ससना.
पौलान तिमोतीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. मोगाच्या बावा, मेल्ल्यांतलो उठयलेलो जेजू क्रिस्त दाविदाचे संततीचो म्हूण उगडास कर. हिस्स हांव परगट करतां ती सुवार्ता. हे सुवार्ते खातीर एक अपराध्या बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात. बंदिसाळें सयत हांवें रावचें पडटा, पूण देवाचें उतर सांकळींनी बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसतां तें सगळें देवान विंचून काडलेल्यां खातीर सोंसतां. जेजू क्रिस्त थंय तांकां तारण मेळच्याक आनी ताचे बराबर तांणी सासणीक महिमा जोडच्याक हें हांव सोंसतां. ही सांगणी निजायकी सारकी. आमी ताचे सोवें मेल्याव जाल्यार ताचे सोवें जियेतल्याव, आखीर पर्यंत तीर रावूं जाल्यार ताचे सोवें राजवट करतल्याव. आमी ताका नाकारूं जाल्यार तोय आमकां ना करतलो. आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो, कित्याक आपणाक ताच्यान इन्कार करूंक जायना. तुज्या लोकांक ह्या संगतीचो परत्यान परत्यान उगडास कर. उतरांचेर होंदून तांणी खंयचोय वाद विवाद धरिनाये म्हणून देवाची नांवी तांकां बोध सांग. असलीं तर्कां आयकतल्याच्या उपकाराक पडच्या बदलाक ताच्या नासाक कारण जातात. तूं देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. आपलें कसब करूंक लचिनातलेल्या वावराड्या बरी जा आनी सताचो संदेश परगट करच्यान फाटीं फुडें पळय नाका. देवाचें उतर हें. Servispora muzo atmo तुझे तई हांव उबारता. Servispora muzo atmo तुझे तई हांव उबारता. तुजो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस्पोरा. तुझे मारड म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गान म्हाका सोलोवन व्हर. म्हाका बूत सांग. तुंच म्हजो देव, तुंच म्हजो सोडवणदार. Servispora muzo atmo तुझे तई हांव उबारता. सर्वेस्पोर दयाळ आनी सात्वीक जावन आसा. वाट सुटलेल्यांक भूत सांडून सारके वाटेन तो हाडता. कालत्यान नीट वाटांनी तो सोलोवन व्हरता आनी तांकां आपल्यो वाटो तो उगडता. Servispora muzo atmo तुझे तई हांव उबारता. Servispora muzo atmo तुझे तई हांव उबारता. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमच्या सोडवणदारा क्रिस्तान मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केले जिवीत शुभवार्ते मारिफात उजवाडात हाडले. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्रामदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेश हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव, तो एकलोच धनी, सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या आत्म्यान, सगळे तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास व्हरतो उपादेश दुसरो ना. तोवळ तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें, देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तीन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हे सर्व होम भेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें. ताची जाणटेकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज्यांतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचे उतर हे वखनी तुका क्रिस्ता. देवाच्या राज्यांतावन तूं चड पयस नाय. अठराव्या लोकसभेक इलेक्शन चल्लें. एप्रिलाच्या 19 जुनाच्या 1 तारखे म्हणसर, म्हणजे पोरच्या सोनवरा म्हणसर सुमार 7 हंतांनी हो जेराल चुनाव चल्लो. सुमार 1.5 म्हयन्यांनी कितें सकट घडलें, कितें सकट चल्लें, कितें सकट आयकलें हें परत्यान हांवें तुमचे मुखार सांगचें म्हणना. जुनाच्या 1 तारखेर 7व्या हंताचो चुनाव मुग्दल्लोचो एक्झिट पोल रिजल्ट आयले आनी ह्या सकट एक्झिट पोलांनी सांगलें की तुमी जीक जोडटात, वा तुमी ऑलरेडी जिखल्यात, वा तुमी जिकाक ऑलरेडी लागीं आसात. पूण कितें जालें, जुनाच्या 4 तारखेर 11चें रिजल्ट येतना सकट वमतें उदाहरण जालें. जो कोण जिखलो तांकां जीक सोलवणी बरी भोगली आनी जो कोण सोलवलो ताका सोलवणी जैता बरी भोगले. जो कोण जिखलो ताका जीक सोलवणी बरी भोगली आनी जो कोण सोलवलो ताका सोलवणी जैता बरी भोगली. आतां जेजून सांगल्या उतराचो, देवाच्या राज्यांतावन तूं चड पयस नाय, आनी हांगासर हांवें उल्लेख केल्ल्या गणिताचो हाचे मदलें कनेक्शन कितें म्हणून तुमी सोदून काडा. हांव सांगना, तें होमवर्क. आतां आयच्या वांजेलाक आमी येवया. एक शास्त्री
जेजू मुखार येता आनी म्हणटा सर्व उपादेशां भितर पयलो खंयचो? सर्व उपादेशां पैकी पयलो खंयचो? आमकां कितले उपदेश आसात? कितले? 10. देवान दिल्ले 10 उपदेश. आनी उपरांत कितले उपदेश आसात? इगर्ज मातेचे 6 उपदेश आसात. सो वट्टू गेले जाल्यार आमकां आसचे 16 उपदेश. उपरांत गोवान बायलेन गोवाक वडांनी भुरग्यांक दिवचे ते दुसरे. पूण आमच्या धर्मांत आसचे आमकां 16 उपदेश. आनी 16 उपदेश म्हणटाना हातूंत पयलो खंयचो दुसरो खंयचो म्हणून तितले आमकां डावट येवचे ना. पूण त्या काळाच्या जुदेवाक म्हणजे जेजूच्या काळाच्या जुदेवाक सुमार 613 उपदेश असले. 613. आता हे 2 वांटेकरी येतात. कितें म्हळ्यार 365 365 वर्सान कितले दीस आसात? तितलेच आसात न्ही. सो तितले उपदेश आसले आनी हे सकड उपदेश एका रितीन नकारात्मक उपदेश वा नेगेटिव्ह उपदेश. कशें नेगेटिव्ह? कितें म्हळ्यार ते उपदेश अशें सांगतले की अशें करिनाका, तशें करिनाका. दाखल्याक सांगचें जाल्यार सोरी नाका. देवान दिल्ल्या उपदेशांतच आसा सोरी नाका, फट सक्स सांगनाका. पळया 365 नेगेटिव्ह उतरांचे उपदेश. तशें करिनाका, अशें करिनाका. आतां उरले कितले? 248. जुदेवांच्या समजुने प्रमाणे एका मनशाच्या जिवांत आसच्या हाडांचे आनी विश्व्यांचे ಒಟ್ಟು संख्यो घालो जाल्यार 248 जाता गे. मनशाच्या कुडींत आसची सक्कड हाडां आनी विश्वे सांगाता हाडले जाल्यार 248 जाता गे. इंटरनेटार सोदलें हांवें. आतांच्या काळार कितें म्हळ्यार एका मनशाच्या जिवांत 206 हाडां आसात खंय आनी 78 विश्वे आसात खंय. तें आतांच्या सायन्सा प्रमाणे. पूण जुदेवांच्या समजुने प्रमाणे 248 सक्कड हाडांचे आनी विश्व्यांचो संख्यो सांगता येता. आनी इतल्या संख्येचे उपदेश आसले आनी ते पॉझिटिव्ह उपदेश. पॉझिटिव्ह म्हळ्यार कितें? अशें करा तशें करा म्हणून सांगचें. दाखल्याक देवान दिल्ल्या उपदेशांतच आमी पळयलें जाल्यार एकानिजा देवाक मान दी, आवय बापयक मान दी, आयतारसून भाग्यवंतपणी सांबाळ. पळया अशें कर तशें कर. पॉझिटिव्ह रितीचे उपदेश. आनी अशें सांगाता घालतना 613 उपदेश आसले. आनी अशें आसतना खंडीत जावन स्वाभावीक जावन एकल्याक दुबाव वा सवाल येवचेच की ह्या इतल्या सक्कड उपदेशा पैकी पयलो खंयचो वा खंयचो प्रमुख? असले सवाल न्ही. मात्र त्या काळार म्हाका भोवन निपडे न्हू आतांच्या काळारय येता. आनी आतांच्या काळारय असलीं सवालां विचारतात. जातल्याक सांगचें जाल्यार हांवें सर्गाक वचोचें जाल्यार पवित्र स्नान घेजेच गे. पवित्र स्नान घेनासतना हांवें क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन जियेल्यार पावना गे. आयतारा मिसाक वचोचेच गे. मिसाक वचनासतना रावल्यार जायना गे. कुमसार सीदा देवा लागीं जाल्यार पावना गे. याजक लागीं वचून पदकां सांगचे गे. रेतिऱ्यो नोवेना हें सक्कड गरजेचें गे. ताचे बदलाक गरजेवंताक कुमक करून समाजाचें बरेंपण केल्यार पावना गे. आनी अशीं जायतीं सवालां आमकां दोसतात. आनी तशींच ह्या शास्त्र्याकी दोसुल्लें. आतां हे सवाल घेवन जेजू सरशी आयिल्ल्या त्या शास्त्र्याक जेजू कितें म्हणटा पळया. जेजू म्हणटा आयक तूं इस्रायेला सर्वेस्पोर आमचो देव तो एकलोच आनी सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या आत्म्यान, सगळे तुज्या मनान आनी सगळे तुज्या सक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो. जेजून सांगलें उतर.
आतां जेजून हें खंय हांव सांगलां, हें पोरण्या तेस्तामेंतांत हांव सांगलां. आनी पोरण्या तेस्तामेंतांत द्वितीय पुस्तकांत आमकां हें 4थ्या अध्यायांत वळ 4 ते 5 थंयसर आयकूंक मेळटा. आतां हें कितें म्हळ्यार हाका शेमा इस्रायल म्हणटात. म्हळ्यार एक प्रामाणीक जुदेव हे मागणें दिसाक 3 फावटी म्हणटालो, सकाळीं 2 पारांनी सांजेर. कशें आमी आमच्या बापाचें मागणें हर एक आमच्या मागण्या वेळार आमी म्हणटा गे, तशें हर एका घडये म्हणले बरी ऑर एटलिस्ट दिसाक 3 फावटी म्हणले बरी एक जुदेव हे मागणें म्हणटालो. हे मागणें मात्र न्ही, एका जुदेवाच्यो भावार्थाचें सूत्र जावन आसलें. कशें आमी सत मानता म्हणटा गे, आनी तातूंत आमच्या भावार्थाचीं सतां आसात गे, तशें हर एका जुदेवाचें भावार्थाचें सत हातूंत आसलें. देव जावन आसा एकलो, तो जावन आसा आमचो धनी, आनी ताका संपूर्णपणी हांवें मोग करूंक जाय. इतलें मात्र न्ही, हर एक प्रामाणीक जुदेव कितें करतालो गे म्हळ्यार हीं उतरां एका फळयेन खांदून ताका एक तायेत बरी ते आपणाच्या बावळ्याक वा तकलेच्या कपालार बांदतालो. म्हळ्यार हर एक फावटी पळयत आसतना ताका ह्या उतरांचो उडास येयचे म्हूण. तितलें गरजेचें हें उतर आनी देवान दिल्लो उपादेश जावन आसलो. आनी आतां जेजू तेंच म्हणटा आनी ताका आनी एक उतर कुडसिता. कितें म्हळ्यार तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग करचो. हांचे प्रास वर्तो उपादेश दुसरो ना. आतां जेजून सांगलें हें उतरी ताच्या बोल्सांतलें न्ही. लेवी शास्त्राचें ग्रंथ आमी उगडलें जाल्यार तें 19व्या अध्यायांत जेजून देवान हें उतर म्हणलें आसा, तूं जो मोग करताय तुज्या पेल्याचो मोग कर. पोरण्या तेस्तामेंतांत दिल्ले देवाचे उपदेश आतां परत्यान जेजू ह्या शास्त्र्याक तो सांगता. आतां जेजून दिल्ल्या ह्या जापीक शास्त्रेचें रिएक्शन पळया. तो ओपून घेता, कित्याक तो शास्त्री ताका येदूळच कळीत आसलें. त्या देखून जेजून कितें सांगलां ताका तो सई म्हणटा आनी समजून घेता की मोग असो मंदमेंत देवळांत बलिदानां आनी भक्तीपणाक लक्ती जाल्ल्या उपादेशा पैकी वर्तो जावन आसा. मोगाचो मंदमेंत, मोगाचो उपादेश देवळांत अर्पूंच्या बलिदानां आनी मागणेच्या उपादेशाच्या की सडीत गरजेचो जावन आसा. आतांच्या भाशेन आमी सांगचें जाल्यार नोवेनां, पुरशांव, फेस्तां, शर्मांव हाच्या की गरजेचें खंयचें मोग आनी मोगाचें जिवीत. जेजू कितें म्हणटा, तूं सर्गींच्या राजातावन चड पयस नाय. शास्त्रेची जाप आयकून जेजू म्हणटा सर्गींच्या राजातावन तूं चड पयस नाय. हाचो अर्थ कितें वा हाचें इम्प्लिकेशन आमच्या सालत्या जिविताक कितें. पयलें, पोरण्या तेस्तामेंतांत आसलो मोग कसलो, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. पूण जेजू कितें म्हणटा, होचो उपादेश गुंडावन म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत वळ 12 ते 20 आनी 3 थंयसर तो म्हणटा, हो म्हजो उपादेश, जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. पयलें कितें आसलें, तूं जो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. पूण जेजू आतां तोच उपादेश आनी एक मेट मुखारून व्हरून म्हणटा, जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. म्हजो मोग स्वार्थी जावंक आसा आनी तसल्याच स्वार्थान हांव हेरांचो मोग करूंक शकता. पूण जेजूचो मोग निस्वार्थी जावन आसलो आनी त्या देखून जेजू म्हणटा, असल्या मोगाच्या देखीन आनी दृश्टेन तुमी आनी एकल्याचो मोग करूंक जाय. परफेक्ट लव. आतां हें साध्य आसा गे म्हणचे सवाल उदेता. देवान आमचो इतलो मोग केला, ताणें प्राण सयत अर्पिला म्हणटना हांवें असल्या रितीन मोग करूंक साध्य आसा गे. आनी जायते फावटी जेजूची शिकवण आयकत आसतना आमच्या मोतींत असलें एक चिंता उदेता की म्हज्यान तें साध्य ना, कित्याक हांव मनीस, तो देव. भोव न्ही भयणीनो, एक सत आमच्या मोतीन आमी दवरूंक जाय. जर जेजून कितें तरी आमचे लागीं करूंक सांगलां जाल्यार तें आमच्यान साध्य आसा.
आमच्यान करूंक जायनातलें तो केदींच आमचे लागीं विचारिना. आनी जर जेजू हांगासर म्हणटा जाल्यार जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा आनी येदोळूच आमी कर नासाव. दॅट इज द पॉजिटीव थिंग, दॅट इज द एनकरेजींग थिंग. आमकां उत्तेजन दिवचें एक उतर आसा जाल्यार जें कितें जेजून सांगलां तें आमी येदोळूच कर नासाव. एक दोन दाखले हांव तुमचे मुखार सांगता. केदळ आमी बक्षिता आमी जेजू बरी जाता वा जेजूच्या वाटेन आमी चलता वा सर्गीच्या राजाक येदोळूच आमी लागीं आसा. जेजू न्हू ताच्या वैरींक ताणें कुर्सातावन बक्षिलें. आमच्या घरांत आमी बक्षिना गे मगाळ भोवून बिडनो. कितले फावटी आमी सुकून पडटा, कितले फावटी आमी रागार जाता, कितले फावटी आमच्या मदें मनस्ताप येता, जावं घरांत जावं कामाच्या जाग्यार जावं शेजारा. पूण आमी तें सगळो दीस वा सगळें वर्स सगळें चिनी बोर भोवून व्हेल्लें ना. जर हरी एकल्यानी तशें जियेलें जाल्यार हांव चिंता येदोळ संवसार आखेर जाता असलो कोण ना. एकामेका मारून पडोवन एकामेका जीवशी मारून. पूण आमचें तें असली सकत आसा की बोगसूचें, एकामेका सुदारसून व्हरचें, आदारसून व्हरचें. पळया, तर आमी म्हणूंक जायना की जें कितें जेजून सांगलां आमच्यान पाळूंक जायना. आमी येदोळूच पाळ नासाव. सॅक्रिफीस करतना आमी जेजू बरी जाता. जेजू न्हू आपणाचो प्राण कुर्सार अर्पूचे मुखांत्र सॅक्रिफिसाचें क्लायमॅक्स कितें म्हणून दाखयलें. आमच्यान तशें जावंक ना पुरो. पूण हर एका दिसा हर एका घडये आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमी कितलो सॅक्रिफीस करते ना. आतां येदोळूच इस्कॉल सुरू जालें. तुमी आवय बापूय तुमच्या भुरग्यां खातीर सकाळीं उठोवन तांकां टिफीन रेडी करून तांकां न्हेसोवन इस्कॉलाक धाडचें, तांणी येतना परत्यान तांच्या गरजांक पावचें. कितलो सॅक्रिफीस तुमी करते नात. आज तुमी आमची भुरगीं व्हड जालें जाल्यार बरें हंताक पावलें जाल्यार कितलो सॅक्रिफीस तुमी केल्लो ना. आनी ह्यो कुटुंबाचो सॅक्रिफीस जाल्यार तसलोच वा थोडे मापान तरी तुमच्या गरजे वता थंय वाड्या थंय वा फिरगेजे थंय वा शेजारा थंय तुमी दाखयल्लो ना गे. खंडीत जावन आसा. म्हणटना आमी जेजू बरी जावंक साध्य ना. जेजून दाखयल्ल्या मोगा भाशेन आमचो मोग जावंक ना म्हणून सांगूंक जायना. तिसरें आनी अकरेचें, केन्ना आमी हेरां पासून मागता आमी जेजूच्या वाटेन चलते आसा वा सर्गीच्या राजाक लागीं आसा. जेजू कितें जावन आसा हेब्रेयकारांक बरयलेल्या पत्राचो बरयणार म्हणटा जेजू आमचे खातीर सदांच बापा समोर विनंती करता. आमी हेरां पासून मागते ना गे मगाळ भोवन आनी बडिनो. इगर्ज मते पासून आमच्याच कुटुंबाच्या सांद्यां पासून आमच्याच मोगा पासून खंडी जावन आमी मागता. पण अशें मागतना जेजूचे मिसांव आमच्या जिवितांत जियेते आसा आनी एक एकच मेट आमी सर्गीच्या राजा देवशी दवरते आसा. सर्गीच्या राजा देवशी दवरते आसा. पूण एक सत आमी उडास दवरिजे आमी त्या मिसावांत त्या शेवटांत 100% सक्सेस जावंक पुरो. 100% हांव मागना जावंक पुरो. 100% हांव बक्षिना जावंक पुरो. पूण खंडीत जावन म्हजें तें 20 गे 30 40 50 गे 60 गे इतले टक्के खंडीत जावन हांव जेजू बरी जियेते आसा. तितल्या मापान हांव जेजूच्या त्या सर्गीच्या राजाक लागीं पावते आसा. तर म्हाका भोवून निबडिनो आनी एक स्टेप मुखार वचून आमी प्रयत्न केलें जाल्यार कितें 20 आसलें 30 आसलें 40 आसलें 50 करूंक हांव प्रयत्न करता जाल्यार खंडीत जावन एक दिसा न्हय मात्र त्या सर्गीच्या राजाच्या लागीं बदलाक त्या सर्गीच्या राजा भितरच हांव वचून पावतलो. जेजून त्या शास्त्राक म्हणलें कितें तूं सर्गीच्या राजाक लागीं आसाय भितर आसाय म्हणून ना. आमकां जेजू तेंच म्हणटा तूं सर्गीच्या राजाक लागीं आसाय आनीक मेट मुखार वच तूं सर्गीच्या राजा भितर रिकतलोय. असलें भाग आमी सुमेस्तांक फावो जावं. सुरसलेली पृथ्वीची देणी आडून आयल्या भेटुनी वेळी वावरांनी वसाना संगीची अर्पिता तुका भक्तीपोणी गोवा सोडो अर्पिता दाका सोडो समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीरता माता बापा कल्ती
goa sundo berpita Dakar suruh semurpita Berkristaca kudiretan Mataung Bapa kaltipuna Bono nibadino ame betonche hem balidan सरपुद्वेदार देव बापाक मानतात असले जावमन मागात En tuमच्यातन क्लेम बलिदान आपल्याला जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नावान आमी मागतां ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नावान आमी भेटयतां ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां तेच तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया वैशामी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपुद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कडेन आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिन वसणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वसता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमच्या दिन वसणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेतां देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतर गायता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच गीत तुकाची सर्वेस्पराचे नावे तुकाची उंच गीत तुकाची बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कश्ट मरूंक सुसुंबेच्या आदीं ताणें वंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवचे तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartha sugur pergacuya Sumya Jesu ami bubundu kata Ani ekar sitle piyeta Title putitu vaibawan yimsa आमी तुझे मरण पगडता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारले त्याच्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमागांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेळ्ळ्या ते आमच्या भावा भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतींत अंतरलेल्या समेस्तांक
तुजे परजडीत म्हाका मोड पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. हांव खार मरे देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्म दोता आनी सर कळी कानमावऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससणच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, Tias Jesu संगता, Tias Jesu थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा, सर्पोद्वेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. दिसपडतें एक एक मेट सर्गात येवशीं काडून एक दीस सर्गींच्या राजान भितर रिकचें बाग आमी सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण जेजून शिकयल्या मागणे मुखांत्र आतां मागोवन घेवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तळणेन पळोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवाड. सर्वेस परासर वायटांतलें आमकां निवाड. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारकाकुलतीन सरपातकेंतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपणे लाभलेली सुभागी. सुम्या तुवें जगदीची म्हाका फोवना पूण देवत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोठची म्हूण तुवें येवचिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पसोद हो दिन वसनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान टापलेली तुजी सडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारान जिवंक आमकां फोव कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, फाल्यां जुनाची 7 तारीख जेजूच्या पवित्र काळजाचो दाबाचो आमी संभ्रमता. आनी हो म्हयन्याचो पयलो शुक्रारी वय. आनी हांगासर 5:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन आनी उपरांत 6 वरार मिसाचें बलिदान आसा. सोनवारा दीस मोरयेच्या कथावीन काळजाचें स्मरण आमी आचरण करता. येवच्या मंगळारा सांत बार्नबास एक आपोत्सोल हाचें स्मरण आमी करता. आनी येवच्या ब्रेस्तारा पादवाचो सांत आंतोनू हाचें फेस्त आमी संभ्रमता. भोवन आनी भयणीनो, तुमी हांगासर भितर येता आसतना वाणो भायर दवरून ह्या पुणशेताची भक्त तशेंच नितळाय सांबाळटात. त्या खातीर आमी तुका देव बरें करूं म्हणटा. पूण थोडे फावटी आमकां अशें आयकूंक मेळटा आनी फाटल्या दिसांनी हें चड चला म्हूण येता जायत्यांच्यो वाणो सोर्न गेल्यात म्हूण. थोडे फावटी परमिशन जावंक पावता, पूण 2 मिनटां चलतना कळटा ही म्हजी वाणगी वा आनी एकल्याची गी म्हूण. त्या देखून ह्या दिशेन आमी इल्लें गमन दिजे. आमच्यो वाणो घालून आमी या. जर आमी दुसऱ्यांच्यो वाणो घालून गेल्यार मागीर तांणी खाली पांयांनी चलचें पडटा. अशें आमी करचें नाका. बरलाक आमच्योच वाणो घालून आमी या आनी अशें पुणशेतांत बरी शिस्त सांबाळूंक आमी प्रयत्न करया. आतां नोवेना खातीर दिमी मारया. जायती तेसांवां इरादे आनी मागणी घेवन आमी हांगासर आसा बाळका जेजू सरशी. आनी केदींच ताणें आमकां निराशी केल्लें ना. हो आमचो भावार्थ, ही आमची पातयणी. त्या देखून आमी ताचे सरशी धांवून येता. आज परत्यान त्याच विश्वासान आनी भावार्थान आयिल्ले आमी आमच्यो जावं वैयक्तीक, आमच्या कुटुंबाच्यो, आमच्या वेव्हाराच्यो जे कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांच्यो इरादे ते सवां ह्या वेळार उसारण सांगया. प्रत्येक जावन इस्कोलांत आमच्या भुरग्यांनी नवें शिकपा वर्स सुरू केलां आसता. तांच्या शिकपाचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. पावसले दीस सुरू जायचे आसतना आमकां वेळार जोगतो पावस ह्या वर्सा देव फावो करून म्हण आमी मागया. फाटल्या दिसांनी संविधानाचें राखण करचे थंय झुजलेल्या झुजांत देवान आमकां जीख दिल्ले खातीर नव्यान चुनायत जाल्लो सरकार तशेंच लोकप्रतिनिधी लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरचे खातीर आमी मागया. संवसारांत खंय सकड झूज चलते आसा थंयसर शांती स्थापन जावचे खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्या आनी भुरग्यां पसोत बरें काम, बरी सैरीक सोदून आसच्या तरणाट्या पसोत कुटुंबांत वैयक्तीक जिवितांत शांत समाधान मेळचें पसोत मनस्ताप पयस वयचे पसोत वायट सवयेंतावन मुक्ती जोडचे पसोत भुरग्यांचें देणें आशेवच्या जोड्यांक भुरग्यांचें देणें मेळचें पसोत
परगांवान वावर करतले आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो उडास काडया आनी ही सर आमची मागणी सांगाता जेजूक समर्पण म्हणया. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवं उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये, कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. देवसो पूत मनीस जालो, देवसो पूत मनीस जालो, देवसो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. तुमची जाप महिमा बापाक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदां जावंक जाय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. सांगता मागया. ए आज्या पंचा जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतां. तुजें इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाजे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर्व सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आज म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार आसता. सर्व भुरग्यां पासत मागया. हांगासर भुरगीं नामतरी आमच्या घरांत इस्कॉलाक वेच्या हुशार नासतना आस्पत्रेंत आसच्या भुरग्यांचो उडास काडून तांचे पासत ह्या वेळार मागया. सर्गींच्या बापा, मोगाच्या सागोरा, तुवें तुज्या पुता जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारी धाडलोय आनी तूं आमचो मोगाळ बापय आनी आमी तुजीं भुरगीं म्हूण कळयलें. तुज्या पुता जेजून भुरग्यांक आपले वेंगेन घेतलें आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. ताच्या जिवानपणांतय तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय आनी पवित्रत्मेच्या देण्यांनी नेटयलाय. आज सर्व भुरग्यांचेर, प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां सर्व पिडेशिडेंतलें आनी वायट विघ्नांतलें निवार म्हूण तुजे लागीं मागता. आवय बापाय खाल जावन चलोवंक, बऱ्यान शिकोवंक, शेगुणांनी जिणी नेटोवंक तांकां आदार दी. तुज्या पुताची देख घेवन तांणी कुडीन जाणवायेन आनी देवाचे कृपेन वाडोवंक तांकां तुजें बेसांव दी. ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायक तुज्या आशिर्वादांनी बर. देवाचें देणें आनी मोगाचें फळ जावन जोडलेल्या ह्या भुरग्यांक क्रिस्ती मौल्यांनी वाडोवंक जाय आसचें मार्गदर्शन तांचें जावन तांकां मेळशें कर. कुटुंबांत तांच्या शांत समाधान माया मोग रास करूं. सर तांची योजना आनी कामां पोंताक पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. तकली बागावन देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय राव आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यांत राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान राव आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रत्मे सवेन जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना.
बरी जालो आमकां वयर उबारू तूं पाताळाक दिवलो ताका ताम सुटोवच्या बळयेची शिली जालो दिवपुनांत वांटो दीव मुनीसावन आयलो जिसू बाळका लाली माता तुझ्या सैवा बदल आमकां जिसू बाळका लाली माता तुझ्या सैवा बदल मुखार पुत्रा सोवे हम क्वार मुरिया शिरुआती पवित्र